गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताबरोबर राज्य कर आयुक्त SS गिल, अतिरिक्त कर आयुक्त विशांत गावणेकर आणि मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त सचिव उपेंद्र जोशी दिल्ली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर GST रेव्हेन्यू एनालिसिस गटाचे बसकेंत गेल्ले। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर GST रेव्हेन्यू एनालिसिस गटाची शुक्रारा बसका। गटाचे निमंत्रक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतच्या अध्यक्षतेखाला दिल्लीत बसका जाली। GST पयलीं आणि उपरांतच्या येणावळीच्या प्रकृतीचे तुलनात्मक विश्लेषण केलें। क्षेत्र विशिष्ट येणावळीची गळती आणि दुरुस्ती उपायांचेर चर्चा जाली। पालन अंमलबजावणी साधनांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करपाचेर चर्चा। येणावळ वाडोवपा खातीर राज्य विशिष्ट धोरणाचेर सुचोवण्यो। केंद्रीय आणि राज्य कर प्रशासनामदीं समन्वय। महसूल विश्लेषणाचेर सगळी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची खोलायेन म्हायती घेवपाचो निर्णय। राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे म्हायती घेवपाक अधिकाऱ्यांचो गट स्थापन करचें थारला। भारताची आर्थिक पर्यावरण यंत्रणा घटमूट करपी आणि एक राष्ट्र एक कर ह्या दृष्टिकोनाक आदार दिवपी घटमूट आणि समतापूर्ण GST चौकटी सुनिश्चित करपाचो हेतू अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या बसके वेळार उलयतना सांगलें। मजगती मुख्यमंत्र्यान सभापती रमेश तवडकराक घेवन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादवाची भेट घेतली। मंत्रीपदा खातीर चर्चेत आशिल्ले तवडकार मुख्यमंत्र्या वांगडा दिल्ली आशिल्ल्यान मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं परत चर्चा सुरू जाल्यो। मजगती मुख्यमंत्री दिल्ली केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हांकांय मेळ्ळे। कोकण रेल्वे साधन सुविधा वाडोवपा विशीं चर्चा जाली। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।